हैदराबादच्या तरणाट्यांचं एक पंगड गोयात बसीन येवपाक भायर सरलो। तांची प्रवासी बस वाटेरूच बंद पडली। उपरांत ह्या पंगडान भाड्याची टॅक्सी केली आणि ते काल सोमाराक गोयात पावले। उपरांत बागा कळंगूट दर्यादेगे सांज वेळा हो पंगड आयलो तेन्ना तातूंतलो मोहम्मद इब्राहिम हो उदकांत न्हावपा खातीर देंवलो, पूण कांय वेळान तो दर्यात बुचकळ्यो खायत आशिल्ल्याचे नदरेक पडटकच पंगडांतलो परवेजान उदकांत इश्टाक वाटावपा खातीर उडकी मारली। हेर इश्टांनी आड्डी मारतकच जीवरक्षकांक घडणुकेची कल्पना दिली। तेच बरोबर दृष्टी मरीनाच्या जीवरक्षकांनी लेगीत उदकांत धांव घेतली आणि इब्राहिम हाका वाटायलो, पूण परवेज हो दर्याच्या उदकांत गायब जालो। ही घडणूक काल सोमारा सांज वेळा बागा कळंगूट हांगसरल्या टिटोस लेन वाठारांतल्या दर्यादेगेर घडली। जीवरक्षकांनी ताचो सोद घेवपाचो यत्न केलो, पूण तो सापडूंक ना। घडणुकेची खबर मेळटकच कळंगूट पोलीस, पर्यटक पोलीस आणि दर्यादेगेवयल्या पोलिसांनी घडणूक थळार धांव घेतली। दर्यादेग पोलिसांनी आणि जीवरक्षकांनी राती उसरा मेरेन बेपत्ता तरणाटो परवेज हाचो उदकांत सोद घेतलो, पूण तो सापडूंक ना। फुडलो तपास पोलीस करतात। अशोच वेगवेगळे व्हिडिओ पळोवपाक भांगरभूंयचो यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करात। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आणि व्हॉट्सॲप चॅनल फॉलो करात आणि पळयत रावात भांगरभूंय।